पेडणे म्हालांतल्या लोकांक कोविड दुयेंत जाल्यार तांचेर उपचार करपाची सोय पेडणे म्हालांतूच जावची हो हेत नदरे मुखार दवरून भलायकी खात्यान पेडणे सावळवाडा हांगासर आशिल्ल्या इंडोर स्टेडियमाचें कोविड केंद्रांत रुपांतरण केलां. गोंयचो उपमुखेलमंत्री थळावो आमदार बाबू आजगांवकारानूय प्रसिद्धी घेवपा खातीर थंय वचून पळोवणी करून हें केंद्र चालू करपाचें जाहीर केल्लें. मात आजून थंय कसल्योच सुविधा तयार केल्ले ना दोतोर ना संबंदीत हेर कामगार तशेंच ऑक्सिजनाची वेवस्था केल्ली नाशिल्ल्यान पेडणेच्या लोकांक बाबू आजगांवकारान फटोवपाचो प्रयत्न केला असो आरोप मोगो पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी केला. मोगोचे प्रवीण आर्लेकार आनी पेडण्यांतले हेर कार्यकर्त्यांनी सावळवाडा हांगसर वचोन केंद्राची पळोवणी केल्या उपरांत ते पत्रकारां कडेन उलयताले. हांगा भितर येवन पळयलें जाल्यार फकत हांगासर बॅडीच घातलेले आसा. ऑक्सिजन काय हांगासर हें करूंक ना आनी सिस्टम अजून काय सेटअप करूंक ना. जाता तितले बेगीन करची कित्याक आतां गरज आसा. आनी कितले दीस रावला तर तो कित्याक तेजें कमिशन ताका मेळना कितें 30% म्हणून तो रावला कितें. जाता तितले बेगीन तेणी करून घेवचें. आनी हे लोक हांगासर मरतात पळय आतां कितले दीस जाले ताका तेन्ना जाग पडोंक ना. जेन्ना हांवें ताका सांगलें तेन्नाच ताका जाग येयली. तेणी जाता तितले बेगीन हे लोकांक लागून जाता तितले बेगीन करून दिवचें म्हाजी इतलीच अपेक्षा. आतां कालच्यान स्टार्ट जालें म्हणून ना कालच्यान स्टार्ट जावंक ना. हे लोकांच्या दोळ्यार धूळ घालतात हे लोकांक फटोवंक सोदतात. म्हणजे आमी करून दाखयलें अशें करिनाकात. हो टायम न्हू तो लोकांच्या दोळ्यार धूळ घालपाचो आनी 30% घेवपाचे हो टायम न्हू तुजो. तर 30% सोड आनी जाता तितल्या लोकांक हेल्प करूंक फुडें सर. एकंदरीत एक बरें दिसलें की खंय तरी आमी चिमटो काडटूक्षणी कोणाक तरी जाग येयली आनी ही जाग येतूक्षणी हांगासर हें काल इनॉग्रेशन जालें. पण पेडण्यात एक नवो पायंडो पडटा असो म्हाका तरी दिसता. कारण पेडण्यान न्हय बस स्टॉप स्टार्ट जालो म्हणून वर्साच्या वर्सा लोक नाल्ल फोडटाले तशें आतां हें कोवीड सेंटर स्टार्ट जालें म्हणून म्हयन्याच्या म्हयनो बाबू फोडटलो काय कितें हो प्रश्न पडला. तेणी हें मुळा पासून स्टार्ट करपाक जाय आसलेलें. आतां जर काल इनॉग्रेशन जालें जाल्यार आतां पेशंट रिफर करतलो जाल्यार हांगासर परिस्थिती आयज ना. अपग्रेडेशन कांयच जाल्लेलें ना आसा. मेडिकल टीम अवेलेबलूच ना हांगासर. सो कोण तांचे केअर घेतलो पेशंटाक. हांगा आमी जर सकयल धाडलेलो जाल्यार आतां जर पेशंट येयलो जाल्यार तेच्या हांगा कोण ताका पळयतलो. सो खंय तरी एक मातशें तरी एक भान दवरपाक जाय की हांगासर पब्लिसिटीचो स्टंट करपाचें आतां बाबून बंद करचें. काल जर इनॉग्रेशन केल्लें जाल्यार तेंचें स्टार्ट करून दिवंक जाय आसलें लोकांक न्हय. सो फ्रस्ट्रेट जावन कितें तरी वगीच रिएक्ट जावचो न्हू तेणी. इतलें फ्रस्ट्रेशन लोकांनी तेचें घेवचें न्हू. तो कोणाक तरी मागीर नांवां घालता आनी पेपराचेर स्टेटमेंट बी घालता. काल आमी पत्रदेवी गेले थंय तेणी स्टेटमेंट घातला. जाल्यार ते पॉलिटिक्स सोड आतां तरी पेडणेकारां खातीर वावर अशें सांगूंक सोदता आमी ताका. आयज वेळ आसा पेडणेकारांक गरज आसा. तांच्यांनी पक्षांतर केलें. लास्ट टायम MG पासून तो BJPन गेले. लोकांक कितें सांगलेलें की आमी विकासा खातीर पक्षांतर केलें. पक्षांतर केल्या नंतर विकास कितें जालो तेची यादी ताच्या कार्यकर्त्यांनी आमकां दिवची. आमकांय कळनी लोकांकूय कळनी की पक्षांतर हे लोकां खातीरच जाल्लें पेडणेकारां खातीरच जालें काय कितें हें लोकांक तेच्या वयल्यान कळटलें. तर तेंच्यांनी सांगचें की पक्षांतर केल्या नंतर कितें केलें तें. सादें कोवीड सेंटर जर ते स्टार्ट करूं शकनात टायम टू टायम एक मेडिकल फॅसिलिटीज अवेलेबल करूं शकनात जाल्यार प्रवीण भाई आयज फुडें सरून जे कितें हेल्प करपाचो प्रयत्न करता खंय सरकार कमी पडटा ती चुके दाखोवन दिवपाचो जर प्रयत्न करता आसत जाल्यार तेचेर तेंच्यांनी आरूड ओडचें न्हू. ही अळमी कशी बाबू सारके जे पक्षान भोंवत असतात तांकां एक म्हाका दिसता पक्ष ट्रॅव्हलिंगाची गाडी तेंच्या हातीन आसा. ते इलेक्शन येयले काय टर्न मारता. ते फुडल्या आतां त्या इलेक्शनाक बाबू खंय आसतलो ह्या कोट्याच्या कार्यकर्त्यांकूय खबर आसचो ना. हें म्हाका म्हाज्या खोटें दिसता जाल्यार पेडण्याच्या जनतेक विचारा तुमी. सो परत एक फावट आमी मागता कळकळीन विनंती करता की हे कोवीड सेंटर ताबडतोब आतांच चालू जावचें. ताका आनी वेळ काडचो न्हू. जर सरकारा कडेन जमना जाल्यार तेणी आमकां सांगचें आमी फुडें सरता आमी रेडी आसा. भाई आमी फुडें सरया आमी करया तें. पण तेणी बाबून सांगचें आपूण आतां हतबल जाला आपल्या कडेन जमना म्हणून तेणी राजिनामो दिवन मडगांव वयचो.